हळर्णा गांवच्या पोरण्या अशा इतिहासीक किल्ल्याकडेन पुरातत्व खात्यान आडनदर केल्या। सद्याक ताचे बुरूज कोसळ्ळ्यात। इतिहासीक वास्तू सांबाळून दवरप हें सरकाराचें धोरण आसतनाय देखदिणो आनी पर्यटकांक आकर्शीत करपाची तांक आशिल्लो हो किल्लो दुरुस्त करप काळाची गरज जावन रावल्या। महत्वाचें म्हटल्यार पर्यटन मंत्री आनी उपमुख्यमंत्री आशिल्ल्या बाबू आजगांवकाराच्या पेडणे मतदारसंघात तो आसा। कितलो सोबीत सुंदर हो वाठार, पूण ह्या पर्यटन स्थळा कडेन आर्किओलॉजीची आडनदर जाल्या, देखभाल जायना। मुखेल दरवट्याक कलिया धुमकळटा। कोणें तो पळोवपाक आयलो जाल्यार भितर वचपाक मेळना। फकत एक घोडो किल्ल्या कुशीक दिश्टी पडटा। तो इतिहासीक काळांतलो नासलो तरी शेणत चलिल्लो एका तेंपावयलो गिरेस्त इतिहास सोदता आसतलो, हातूंत दुबाव ना। पळोवपाक गेल्यार हो जरी किल्लो जरी असलो जाल्यार ह्या किल्ल्याक लागणारे जनावर म्हणजे घोडो, घोडो सुद्दां हांगा आसा। हो प्रायवेट कोणाचो तरी घोडो आसा, पण ह्या किल्ल्या कडेन हो घोडो आसा, पण ट्युरिस्ट येता तांकां ते कितें पळयतले देव जाणा, कारण दाराक फुडल्यान लॉक असल्या कारणान भितर वचपाक मेळना। जे आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान जो कोण मनीस दवरलेलो आसा सेक्युरिटी, तो लॉक करून कितलेशेच म्हयने जाले खंय तो येत ना। ट्युरिस्ट येवन हांगासरल्यान परतून वयता। कितें हांगा येवन पळयतले? तर सरकारान लक्ष घालचें की हो हळर्णा गांवचो किल्लो परत शाबूत करून हेका कितें तरी इतिहास आसा, इतिहास जर जपपाक जाय आनी गोवा जर तेका इतिहास, गोवा सरकार इतिहास जर जपपाचो आसा जाल्यार हो बेगींतल्या बेगीन किल्लो सारको करून हो ओपन करचो अशी सगळ्यांची मागणी आहा। हळर्णच्यान गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर।